raz ucoluj Taci razogli smogaci Urmišmu raz ucoluj Taci razogli smogaci Posolanu svasulicu Amcoli lonči fagoida Somestan lagia boida Apnaci bodizo moida Posolanu svasulicu Amcoli lonči fagoida Somestan lagia boida Apnaci bodizo moida Urmišmu razvod solojda Taci razogli smogaci Urmišmu razvod solojda Taci razogli smogaci बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज सेवा धर्मीक वर्साच्या निमाण्या आयताराक पवित्र सोबा सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा ही दोबाची परब समोरमता तशेंच आयज तावन आमी बागेवून फ्रांसीस शावेराचे परबेक नोवेना सुरू करता पयल्या नोवेनाक विशय असो घेतला पवित्र स्नानाच्या दिसा तावन शिव वर्तमानाचे परगोटणार आमी पाप सायब फ्रांसीस आपल्या आपोस्तोलीक शिटकावणेंत इव्हेंजली गावदियो पवित्र स्नान घेतलोल्या दर एका वांगड्या शिव वर्तमानाचे परगोटणार जावंक जबाबदारी आसा म्हूण उगडास करता पाप सायब अशें म्हणटा पवित्र स्नान घेतलोली पवित्र सोबेन खंयच्याय पावंड्यार आसो वो भावार्थाचे नोदरेन सोडूनी आसो सोगलीं शिव वर्तमानाची परगोटणारां बागेवोन फ्रांसीस शावेर त्या काळा वेळो एक हुर्बेवोन शिव वर्तमानाचो परगोटणार बागेवोन फ्रांसीस शावेराच्या प्रेरणान आमी आमच्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं शिव वर्तमानाचे उर्बेवोन परगोटणार जावं ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आमकां मागुया आणि आमची चिंतना आमची करून हे बेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकाचो उगडास करून दूख धरुया सगलीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोट पोतेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवोन सदांच सांग वार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सोर पोतेदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोंक आमेन Sonia
मोहिमा देवाकून सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पुतवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिनवासतां तुझ्या तोर वैभवां पासत आमी तुका वाखाणटां सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्यास पुता सोम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया आमचे एक एकल्याचे मागणे या बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोचनां सुपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळीं रोचनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थितां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे राष्ट्रांचे आनी भासाचे लोक ताचे सेवक जाले ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतोन जावचें ना देवाचें उतर हें देवाचे उपकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो Wojmowanes lolo survis mor razvod zoloida वैभवान नेसलोलो सुर्वेस्पूर राजवट चलयता पदवेची आंगोस्त्रां सुर्वेस्पूर नेसला आपल्या पेंगटाक ताणें बळाचो पट्टो बांदला जबाब Wojmowanes lolo survis mor razvod zoloida सगळो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय ओरोंबाक तावन तुजें शिवासण गोठ उबें आसा सासनाक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा जबाब Wojmowanes lolo survis mor razvod zoloida तुझें उतर कदींच हालोना बदलना संवसार सरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतोली पवित्रताय जबाब
Voi povanes lolos surbes por, rasvor suroida. प्रकाशनाच्या पुस्तका वेले वाचप. जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो जल्मल्लो संवसाराच्या पातक्यांचो पातशा त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान तांणी आमकां आमच्या पातक्यांतलीं धुवन काडल्यात आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक यादनिकी राजकुळ आमकां केल्यात. ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदा. आमेन. हो पळयात कुपा बराबर येता. सोगलीं ताका तोपला ती लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगल्यो परजां ताचें दूख करतल्यो. हे खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवेदार सर्वेस्पर देव म्हणटा. हांव ओरोंप आनी शेवट. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोरेस्पराच्या नांवान येता तो सोदय. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता तो सोदय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. पिलातान जेजूक म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा. जेजून पोर्तिपाळ केलो. हें तूं तुजेच ओस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका मोजी विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हणलें, हांव जुद्यो तर तुज्याच लोकांन आनी मुखेल यादनिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून पोर्तिपाळ केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सोल्लें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां. ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गवाय दिवंक. जीं कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळटाव. आमी पवित्र स्नान घेतलेल्या दिसा थावन शुभ वर्तमानाचे परगोटणार. आयज पवित्र सभा जेजू सोगटा सर्वांचो राजा दोबाचीक परब समारंभता. ही परब पापसाहेब पायस XI आनी परगोट केली. क्वास प्रिमास ही चीट बरोवन. आनी कित्याक लागोन केली ताणें? 4 कारणां दिता तो.
पयले स्वातेर पयलें झूज सोंपलेलें आनी झुजाचीं कुपां ह्या संवसारार आजुनूय आसलीं. म्हणटूच दाखयता जेजू राजा शांतीचो सवस्कायेचो ही झुजां खोबार करुया, नाका बंद करुया. युरोपाच्या गांवांनी तांची हुकुमशाय जबरदस्ती आनी तांकां चेपतालेत, फ्रिडम नासलें. आनी हें तो सांगता जेजू आमकां मेकलेपण दिता, जेजू आमकां फ्रिडम दिता. हें नाका, हें बंद करुया, बरें न्हय. तिसरे स्वातेर जेन्ना सगळे आमी पळयता हांव मनशां ह्या संवसारात लोबदोलेलीं, ताचे मौजेन ताचे कुशेन संवसारा वाटेन गेल्लीं, तेन्ना त्याच बरोबर चवथे स्वातेर जेन्ना पवित्र सभा सोडून आनी जेजूक सोडून सगळीं वेतालीं, पयस गेलेलीं, तेन्ना तो सांगता जेजू राय आनी जेजू नीत करूंक येतलो, निम्माणी आमकां जोडटी कोत्तलो आनी आमकां हे भाशेन ताच्या राजान घेतलो. म्हणटच चतूर रावत, सगल्यो वच मोज मारप आनी हे भाशेन संवसाराकूच सगळ्यांक जिवीत दिवप सारकें न्हय. जेजूक आनी जी पवित्र सभेची शिकवण दिता आनी आमकां मेळटा तें तुमी नियाळूंक गरज, तातूंत तुमी वाडूंक गरज. आनी हें बरयतना तो 2 वस्तू सांगता. एक तो म्हणटा कितें गरजेचें म्हणटा पळय तें जेजूची शिकवण आनी जेजूक आमच्या जिवितान राय म्हूण आमी मानून घेवंक. आनी जेन्ना आमी जेजूक राय म्हणून आमच्या जिवितान मानून घेता, ताची शिकवण आमच्या जिवितान पाळटा, तेन्नाच आमच्या जिवितान शांती वसतली, नाजाल्यार झगडीं झुजां. आनी दुसरें तो बरयता आनी म्हणटा जे फुडारी आसात, जे हे फुडाकार घेतात, तांच्याय जिवितान ताणें जेजूक राय म्हणून आनी जेजूची शिकवण म्हणून जेन्ना ते हातूंतल्यान ह्या मोनान काळजान वावुरतले, तेन्नाय सगल्या मदें ही शांती वचून येतली. दानियेल ह्या जुदेवांक इस्रायल पोरजेक हो बोरवांसो दिता. तो पळयता ह्या सिंहासनार बसला आनी कुपांतल्यान थावन मनशाचो पूत कसो देंवून येता. इस्रायल पोरजेक जुदेवांक तांकां सुसेग नासलो. एक रास दुसरे रास तांचेर आक्रमण कोत्तालीं आनी ताचें आक्रमण करून तांकां एके भाशेन वनवास फावो जातालो आनी हे भाशेन तांचें जिवीत, तांचीं देव तेंपलां मोडून उडयताले आनी तेच बरोबर तांकां कुड्या देवांक हाडटाले आनी तांची कितें शिस्त आसली, तांची देवाची शिकवण आसली ती कोबार कोत्ताले. एके वाटेन तांची ती अस्मिताय आसली तीच कोबार कोत्ताले. आनी नाटक ह्या वातावरणांत दानियेल हें दर्शन पळयता आनी हे इस्रायल पोरजेक ह्या जुदेवांक बोरवांसो दिता आनी म्हणटा की देव येतलो आनी तुमकां सगल्यांक बराबर हाडटलो आनी देव तुजे तांय आपले राज टापतलो आनी हे ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना आनी हे ताचें राज जातलें नितीचें आनी ह्या ताच्या राजाचेर कोणाच्यानूच एके भाशेन आड वचूंक जावचें ना. नो वन वील बी able to overpower it. म्हणटच हो बोरवांसो ही गोठाय ही ह्या जुदेवांक इस्रायल पोरजेक दानियेल बसयता. ह्या प्रकाशनेच्या पुस्तकान बागेवन जुवांव जे पयले क्रिस्तांव आसले, पयली पवित्र सभा आसली आनी ती कोस सोंसताले, दुमाळो सोंसताले, तांकां त्रास पडटाले तांचो भावार्थ जियोंक, ते वेळार बागेवन जुवांव तिका बोरवांसो दिता आनी तिका सांगता जेजूचें जिवीत सगळेंच आमकां, पूण म्हज्या जिवितान हांव जेजूक राय कसो करून घेता, ताणें आपल्या रोगतान आमकां धुवन काडल्यान म्हणटच तो जावन आसा कुरपेची जोर आमच्या जिवितान आनी तो जावन आसा देवाची शांती आमच्या जिवितान. म्हणटच ताणें आपल्या रोगतान आमकां धुवन काडल्यान आनी तो राय कसलो ह्या संवसारी राजमासीन न्हय, जाचो थोड्याच वेळाचे मनीस ते आनी तेच बरोबर मरून वेतले. पूण जेजू राय सासणांचो, जेजू राय सोर पदवेदार, जेजू राय देव तो डिवायन पवित्र तो आनी सदांकाल तोखतलो हो जेजू आमचो राय. आनी ह्या ताच्या रायपणान तो येतलो तेन्ना आनी तो आसा जाल्यार हे रायपणान जाल्यार ताची मोहीमा ताणें आमकां दिल्या आनी ताची पदवी आमचेर रास चलयता.
ताची मोहीम आमकां दिल्या, कित्याक तो आमचे सोवे आमचे भितर आमचे मोदें जियेता. कित्याक संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हूण ताणें आमकां बासावणी दिलें. आनी ताचें रायपण पदवेचें. कसली पदवी? दादागिरी करपाक, जुलूमशाय चलोवपाक ना, पूण वचून मेळपाक, भेटपाक आनी हे भाशेन सगल्यांक लागीं हाडपाक. असली ताची ही पदवी सोदून काडपाक, आपणाशीन हाडपाक. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता पिलात आनी जेजू तांचे मदेकात ती भासाभास जाता. कोण राय? आनी जेजू ताका म्हणटा पिलाताक, म्हज्या ह्या संवसारांतलें रायपण जालें ना जाल्यार म्हजे शिपाय जुस्तले आसलेत म्हजे बासोत. म्हजें संवसारांतलें रायपण न्हय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हातूंतल्यान आमकां उगड आसकोत्ता की आमी ह्या संवसारान आसा पळय ती बाबाळताची यात्रा कोत्ता जाल्यार पासून ती बाबाळताची जाल्यार थोड्याच दिसांची बरी जाली जाल्यार आमकां ह्या स्वर्गाच्या राजान आमकां जेजू बरोबर हें सूख. म्हणटच आमकां उगड आसकोत्ता ह्या संवसाराच्या कोसपायांक, ह्या संवसाराच्या आशेंक, ह्या संवसाराच्या बुलोवण्यांक आमी घास मारून रावन आसा. आनी दुसरें जेजू ताका म्हणटा, तूं राजा म्हूण हांव राजा म्हूण तुवेंनूच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मला, ह्याच पासत हांव आयलां आनी ह्याच पासत हांव आसां. कोण म्हजो ताळो आयकतात आनी म्हाका राय म्हणून मानून घेतात तीं जाणां ती वाट चलतली. आनी खरेंच आमच्या जिवितान आमच्या जेजूक आमी राय करूंक गरज. जेन्ना जेजू म्हज्या जिविताचो राय तेन्ना हांव जाता सेवक, चाकोर, गुलाम. ताचो वाव करूंक, ताची सेवा करूंक. जेजू तर म्हज्या जिविताचो राय जाल्यार हांव जाता मोगाचो, हांव जाता बोगसण्यांचो. आनी हें जिवीत आमकां जाय. जेजून जालें तसलें जिवीत जेजूचें. हें ताचें रायपण ताका मेळ्ळें जाल्यार ताचें जिवीत जालें मोगाचें, बोगसण्यांचें. आनी जेजू म्हज्या जिविताचो राय जाल्यार हांव येतलो सोदूंक कोण समाजाची देगेर आसा जाल्यार आनी कोण जिवितान सांडला जाल्यार ताका सोदूंक आनी ताचे खातीर वावरूंक. न्हूच फकत सोदूंक गेलो, सोदून काडलो आनी ताचे खातीर हांव वावरिना जाल्यार हें म्हजें रायपण कित्याक उपकारो ना. कित्याक जेजू गेलो आमकां आयलो सोदूंक आनी सोदून आमच्या जिवितान ताणें पिकोवणी हाडली, बरेपण केलें, आमचें जिवीत वयर उबारलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी नियाळलां, घेतलां. ह्या जेजूक आमी घेतल्या आल्तारार, ताका आमी शेवतल्या. तो आमचो आदार, तो आमची गोठाय, तो आमचें बळ. जाल्यार हे पवित्र स्नाना दिसा आमी घेतलेलें ही जबाबदारी शुभ वर्तमानाचे पोरगोटणार आमी जावंक जाल्यार पयले सुवातेर ह्या जेजूक घेवन हांव जातलो पोरगोटणार. जेन्ना हांव पळयता ह्या संवसारान अनीत आसा, शांती ना, झगडीं आसात. आनी जेन्ना हांव पळयता ह्या संवसारान सगळे स्कॅम, जॉब स्कॅम, लँड स्कॅम, लिकर स्कॅम, सगळे स्कॅम. आनी तेन्ना हांव खरेंच न्हिदीतो जाल्यार हांव स्वताक उबो रावतां. कोण स्वता खातीर वावुरतात तांकां म्हजो पाठिंबो दिता, तांचे बरोबर आसा जाल्यार हांव ह्या वातावरणान हांव पोरगोटणार जाता. आनी असो हांव करिना जाल्यार हांवूय ह्या स्कॅमांनी थिंगा भितर आसा. दुसरे सुवातेर हांव जेजूचो पोरगोटणार. आमी सगलीं केन्ना आमी पळयता ही बाबाळताची वाट चलतना पवित्र सभेक जाय तें सोसूंक पडलें जाल्यार आमच्याय जिवितान आमकां जाय तें सोसूंक पडटलें. आमचें बाबाळताचें जिवीत सोंपें न्हय. आयज आमी पळयता आमच्या मणिपुरान, तेच बरोबर आमच्या लेबनन, मागीर युक्रेन आनी पालेस्तिनाक जायतीं जाणां सोंसतात, कश्ट करतात. तीं पयस आसात, पूण म्हजे बरोबर कोण लागीं आसात, दिसा दिसपटी ही बाबाळताची वाट चलतात. तांकां ह्या तांच्या कश्टांनी आदार आनी हांव तांचो पाठिंबो जाता, सहकार दिता जाल्यार तांचे बरोबर आसा जाल्यार हांव जाता पोरगोटणार. आनी तिसरे सुवातेर पळयता हांव जेजू तर खरेंच म्हज्या जिविताचो राय जाल्यार हांव जेजूक घेवन हांव जाता मोगाचो, बोगसण्याचो, हांव जाता सेवेचो. आनी हांव येता सोदूंक जी कोण आसा देगेर आनी जी कोण जिवितान सांडल्यान आनी ताका सोदून हांव तांच्या जिवितान हाडटा पेखोवणी. तांचे खातीर हांव वावुरतां.
तांचे खातीर हांव कितें तरी बरेंपण जेजूचें दिता तेन्ना हांव जाता परगटणार. होच जेजू म्हाका आपलो आदार दिवंक आपले पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरूंक आनी आपली गोठाय हांव ताचो परगटणार जावंक फावो करूं. उबी रावया. मी सुगली हात जोडुया. देवाची उतर आमी निहाळ्ळा. आमच्या काळजान मनान तें घेवन आमचो जबाब दिवन म्हणुया. सोतमानता देवाक सोर पोतेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारेठायन जल्मलो पोंच प्लेदा खाल ताणें कोस सोंसलेत ताका कुसाल जोडलो तो मेलो आनी ताका निगी पिलो तो मेलेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोर पुतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयेंतान जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणांचें जिवीत आमेन. आनी आमी सगलीं काळजीदार परगटणार जावंक शुभ वर्तमानाची आमचे मागणे ह्या वेळार आमी बापाक करुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्म साहेबांनी यादनिकांनी आनी म्हत्वाशांनी दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू क्रिस्त सगाटा सर्वांचो राजाक आनी ताची तत्वां उर्बेन परगटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी समाजांत स्वता निती आनी शांती खातीर वावरूंक दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुने ते जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. पवित्र स्नान घेतलोले दर एकल्या वांगड्यांक आपली जबाबदारी वळखून आनी उतरां आनी कोरण्या वरवीं शुभ वर्तमानाचे उर्बेवंत परगटणार जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सगळ्या लोकांनी सोमी जेजूक आपल्या जिविताचो दोनी आनी राजा करूंक आनी ताच्या राजाची तत्वां परमणे चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सोपून गेल्लीं आमची भावा भयणी ह्या वर्साक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दबाजीक दाखोवणेक आमचे मदेनात. तांकां सासणाचो विसो क्रिस्तरायाचे सुर्गीच्या राज्यान फावो जावंक बापा लागीं मागुया. बाबा आमचे मागणे आमी तुका केलां तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर आनी शुभ वर्तमानाचे परगटणार उर्बेवंत गोवाय आमी जावंक होच तुजो आत्मो आपले कृपेन आमकां भरूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
तुजो सायबा आमची काळजां तुका जाय कुशीन पळोवन भेटाव तुका आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता. म्हज्या भावां भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, पातकांचें बोगसणें जोडून सगल्या मनशांक तुजे वेंगेन हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावंक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकटाव म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरकाळी आनी सोर्वथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रोचणेचो शांतीची तो निर्मळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशाकुळाची सोरवण संपाडली. सगले रोचणेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें वंपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळ्यां तुज्या दोलबारां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranco sorvesportu, Sordali sonsambola tuja vojvova, Usurgi tukazuj zloj. Sorvespora činami, jednakakazuj, Usurgi tukazuj zloj. बापा, खरोच तूं तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात, आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळूंक तुमचे खातीर आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
porgotuja. Moronami sumorupya, Tuje punorjivon morami porgotau, Tuja eria ami otrekau. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिविताचो आमी भोगतीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बारबो तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुर्जोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धरोम दुता आनी चोर कालें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. बापा कुलो करून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बाबा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी शांती दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमी सगळीं एकामेकाक सोम्याची शांती वांटुया. Agnus Dei, qui
देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सोगलीं सुभागी सोम्या तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपया आनी ओगेपणांतल्यान जेजूक आमी दिनवासुया. सगलीं उबीं रावया. प्रार्थुया. बापा, स्वामी जेजू क्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक पोरबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सोर्गीन ताच्या राज्यान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगलीं बसुया. आयची मिसाची भेट समरंभलेल्या पाद्री मारियानो त्रावासो ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास.
तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे परी. सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा. थंय वचून तुमी तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आज खेरीत दुसऱ्या बसांनी मिसां जातली ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळी 11 वाजता, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 आनी हिंदी भाशेन आमच्या मायग्रंट्स भाव भयणांक 2 वाजता. तशेंच आयच्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024 to 2033 along with DCBA हाची उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतले. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. आज 5 वरांचे मीस भेटयतात सोसायटी ऑफ पिलार तांचे वर्सावडीचे रोमारीचे मीस. फाल्यां अलेक्झांद्रियाची बागयोन कातारिनाची परब. आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयला. परबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासर जातले. तशेंच चोत्राय दवरची फाल्यां सकाळी 11 वरांचे मीस आसचे ना. नोव्हेंबराचे 26 फ्रेंच भाशेन मीस आसतले सांजे 2 वरांचेर. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोल पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओड कर. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी सगळीं सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुझे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, ora cura, rati samcia moga, la storia, besauga saiba, desargoicha.